सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन आयज दुसरो दीस त्रिदूम सान बार्तोलोमेवाचे आनी दुसरें इंतेसो आमी भेटयता देवाक दिन वासून एंजल वाज आज आपलो जल्माचो दीस मनयता देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया आनी हेर सगळी आमची मागणी सान बार्तोलोमेवाचे मुजतीन आमी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं जमीन झाडां जिवीत वाडयतात तांचो सांबाळ कोत्तात हो आयचो आमचो विशय भावा भयणीनो सुरवातेक जावन जमनीक आकार नासलो देवान आपले पोदवेन झाडां फुलां फळां उत्पन्न करून सोबीतकाय हाडली आनी हे सोबीतकायेचो सांबाळ करूंक मनशाचे आदीन केली आयज आमच्या जिवितान आमी जमनीचो सांबाळ करून देवाची आज्ञा पाळटाव काय देवान पवित्र केलोली जमीन आयज मनशान पवित्र सांबाळल्या काय आमी आमचे जमनीचो सांबाळ करूंक जाय कित्याक जेन्ना आमचे जमनीचो आमी सांबाळ कोत्ता तेन्ना देवाची आज्ञा आमी पाळटाव जमीन झाडां जावन आसा आमची गिरेस्तकाय आमच्या जिविताची सांबाळ कोत्ता आमकां प्राणवायू तशेंच जेवण खाण फावो कोत्तात आमी सगल्यांनी ह्या गिरेस्तकायेचो बरो सांबाळ करूंक आमच्या घरां सोभोंवती आसलोले जमनीर झाडां लावंक तशेंच जीं भावां भयणां समाजा खातीर वावर कोत्तात जमनीचो झाडांचो सांबाळ करूंक झुजतात तांकां आमी आदार दिवंक आमकां कृपा फावो कर म्हूण मिसाचे भेटेन मागुया जमीन झाडां देवाची गिरेस्तकाय आमकां आनी ही गिरेस्तकाय राखूंक आयचो हो विशय भाव भयणीनो आयज सायबीन मायच्या राणीपणाचोय दीस आमी मनयता क्विनशीप ऑफ मॅरी आनी हो आयचो दुसरो दीस भाग्यून बार्तोलोमेवाचे मानांक आमी हो त्रिदूम भेटयता आसतना आमकां जण एकल्या की कृपा फावो कर म्हूण मागता आसतना आमी जमीन झाडां राखूंक जायते फावटी आमी चुकल्या आमचे जमनीची काळजी घेवंक आमी ती फावो ती परी
ताचो उपयोग करूंक लँड यूज हाचे विशीं जायते कायदेय बदललेले आसात. हे सगळे मनान दवरून आमी जमनीचेर केल्ल्या अत्याचारांचेर, आमी झाडांचेर केल्ल्या अत्याचारांचेर आमी दूख दवरुया आनी देवाचें बक्षणे मागुया. हांव पातकी सर्वदुदार देवा तुमकां भाव भयणींनो, म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान चारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध व्हड अपराध. ह्या सद्भाग्यान सदांच सांकवार मरे सगळ्या दिवतां खातीर भोगतां आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. भो मोगाळ बापा, तुज्या पुताचे आवयक आंकवार मारीक आमची आवय आनी राणी तुवें करून दिल्याय. ह्या तुज्या अपुरबायेच्या देण्या खातीर आमी तुका दिनवासता आनी तुवें आमकां तुज्या भुरग्यांक स्वर्गा राज्यान तयार करून दवरल्याय ती मोहिमा आमचे माये राणयेचे विनवणेन आमी जोडूंक पावूं म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. इसायेस प्रवराच्या पुस्तका वेलें वाचप. कालुकान चलकेल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मोन्नाचे सावळें देसान रावतेल्यांचेर एक उजवाड फांकलो. ताजी कुशालकाय तुवें वाडयली, ताचो संतोश चडयलो. सुटकेच्या वेल्या संतोशान आनी झुजाची लूट वांटून घेतना मुरगोडटात. तशें तुज्या फुड्यान ती आनंद बरी जातात. कित्याक मिद्यानान केल्लें तशें ताज्या बाराचें जूं, ताजे कांदायली खाटी, तेजे जुळोवंक कोत्तेल्यांक बोडी तुवें मोडून उडयली. झुजाचे सगळे जोडे आनी रोगतान पडलेलीं आंगोश्टां हीं सगळीं उनपोवन गेलीं आनी उज्यान तांचो भोस्म केलो. कित्याक जल्मला आमकां एक बाळूक, दिला आमकां एक पूत. ताज्या कांदार अधिकार घाल्लो आसा आनी ताका वळखोतलीं ह्या नांवान. अजापून बूद दिनार पदवेदार देव, फुडल्या योगांचो बाप, शांतीचो कुंवर, ताजी राजवटीक शेवट आसचो ना आनी ताजी शांतीची शीम ना. तो दाविदाच्या सिंहासनाचेर बसला, आपलें राज चलयतलो. आतां तान नितिकाली, नितीन तो प्राणीकपणाचो तें राज इश्टापतलो आनी राखतलो. दरबाराचो सर्वेस्पर आपल्या मोगाच्या बोलान हें सगळें कोत्ता. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जातलो. आतां आनी सदांकाळ सर्वेस्पराचें नांव उचीत जावं. पुतून म्हणया, आतां आनी सदांकाळ सर्वेस्पराचें नांव उचीत जावं. सर्वेस्पराच्या शेवकांदो वाखाणणी करात. सर्वेस्पराच्या नांवान स्तुती करात. आतां आनी सदांकाळ सर्वेस्पराचें नांव उचीत जावं. जबाब. आतां आनी सदांकाळ सर्वेस्पराचें नांव उचीत जावं. उदेंतीक तान अस्तमीक पर्यंत सर्वेस्पराचें नांव उचीत जावं. सगळे राष्ट्रांक वयर सर्वेस्पर, मोडबा वयर ताजी मोहिमा.
आमचो जबाब आतां आनी सदांकाळ सर्वेस्पराचें नांव उचीत जावं. सर्वेस्परा आमच्या देवा सारको कोण आसा? आपली ऊंच सुदरेर तो चडून बसला. ऊंच तान कुळो घालून तो पडयता आनी स्वर्गार आनी पितुमेचेर नदर मारता. जबाब आतां आनी सदांकाळ सर्वेस्पराचें नांव उचीत जावं. कालच्यांक तो दुडेंतलो उबारता, दुर्बलांक शेणांतलो वयर काडटा. कुंवऱ्या बराबर ताका जागो दिता. आपली पुरजी कुंवड्या मदें ताका बसयता. आमचो जबाब आतां आनी सदांकाळ सर्वेस्पराचें नांव उचीत जावं. उद्गार Sorvesporat soy, sorvesporat soy, sorvesporat soy, soy, soy. Sorvesporat soy, sorvesporat soy, sorvesporat soy, soy, soy. नोमान कुरपेन भरलेली सर्वेस्पर देव तुजेर सवें सोदवी गे तूं ओस्तोऱ्यां मदें. Sorvesporat soy, sorvesporat soy, sorvesporat soy, soy, soy. Sorvesporat soy, sorvesporat soy, sorvesporat soy, soy, soy. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी. ताचे आवय मारयेक सोव्या म्हयन्यान नाजारेत नांवाच्या गालिलियांतल्या शारान देवान गाब्रियल दुताक एके आंकवारी सोरीन धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदुतान म्हळें, नोमान कुरपेन बोलली, सर्वेस्पर तुजें सवें आसा. ही ताचीं उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण देवदुतान तिका म्हळें, भिवू नाका मारी, देवा मुखार तुका कुरपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गर्भेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेस्पराचो पूत म्हणटलीं आनी ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासण सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्यांचेर सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारियेन देवदूताक म्हळें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेस्पराची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुजे तावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळ्ळा आनी वांजटी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारियेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. आनी देवदूत तिचे सरशिल्लो कडसरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखणी तुका क्रिस्त. तुझ्या भाव भयणीनो, आयज पवित्र सभा बागयोंत आंकवार मरेच्या राणीपणाचो दीस मनयता. आंकवार मारिया स्वर्ग आनी संवसाराची राणी म्हूण जाहीर जाली आनी ती राणी ह्या संवसाराची आनी स्वर्गाराची जावपाक कारण म्हणल्यार आयज शुभ वर्तमानान आमी ती सुरवात
आयकता जेन्ना जेजू देवाचो पूत मनीस जावन संवसारांत येवपाची खबर तिच्या कानार पडली, एनान्सिएशन. आनी जेजू जेन्ना संवसारांत येता, देव मनीस जावन येता, तेन्ना हे विजबेन ह्या व्हडल्या मिलाग्रीन संवसाराक सगळी देणी मेळटा. संवसाराक म्हणल्यार संवसारांतल्या मनशांक पयले सुवातेर म्हणजे आमकां ही सगळी देणी देवाची. आमचे बरोबर दुसरी जी आसा रचना, झाडां पेडां आसात, जनावरां आसात, दिसती पडना तसले मायक्रो ऑर्गेनिजम्स आसात, तशेंच ह्या संवसाराक घडलेल्यो वस्तू, तशेंच वारें आसा, माती आसा, उदक आसा, हें सगळें भाव भयणीनो एक देवाचें देणें घेता. जी प्रितूम आनी जे मनशा कूड पातकाक सांपडलेलें ताचो सोडवणेचो काळ सुरू जाता. आनी ही सोडवण आमकां दिवचे पासत मारयेची तयारी एकदम गरजेची आसली. देखून देवान मारयेक आपल्या आवयच्या कुसव्यान पातका विरेत संभवशी केली. म्हणटच सुरवातेक तावन पातका विरेत मारिया जी संभवली, आपल्या जल्मा उपरांत पातका विरेत जिवीत जियेली आनी पातका विरेत जिवीत जिवन तिणें संवसाराच्या सोडवणदाराक ह्या संवसारांत आमचे पासत हाडलो. आनी देखूनच ती राणी. आनी तिची शीं आमी धांवता तेन्ना भाव भयणीनो, आमी आयच्या दिसाक जेन्ना आमचे फिरगोजेन सान बार्तोलोमेवाचे त्रिदूम करता, आमी विशय घेतला जमीन आनी झाडां, तें आमकां देवाचें देणें. आमी घडये ह्या दिसांनी आयकलां अनुभव करून जेन्ना आमची एसेंब्ली, गोवा एसेंब्ली चालू आसली, तेन्ना हे नंबर, हे आंकडे आमी आयकल्यात 17 to 39A. हे एक्ट जो TCP एक्ट आसा तातूंत एमेंडमेंट हो सरकार हाडपाक सोदतालो ते आंकडे. आनी ताचो अर्थ हो की आमची जमीन जी आसा, लँड यूज, जमीन कशे भाशेन आमी वापरपाक जाता आनी कशें आमी वापरतले आतां हाचे विशीं जो बदल, लँड यूज चेंज जी ह्या कायद्यांतल्यान आयिल्ली, ती आमचे गोंयचे एसेंब्लीन तशें जायते एनवायरमेंटलिस्ट उठले आनी ताचेर निशेध मारलो. कित्याक जमनीचो वापर जरी तर आमी सारके भाशेन करिना आनी कायदे जे ताका राखपाक आसतले ते बदलून ही जमीन पाड जाता तसले कायदे काडटा जाल्यार आमी बेजबाबदार जाता. तर जे कोण आमी विचून काडलेले आसात, आमचो सरकार, आमचे MLA, ते जरी तर आमकां असले वांकडे कायदे करतात जंय जमनीचें पाड जावपाक शकता जाल्यार ते बेजबाबदार जातात. आनी आमी असले कायदे करून जरी तर आमची जमीन पिड्ड्यार करता, आमी बेजबाबदार जाता. तर ही जबाबदारी आमची सांबाळची पासत जमीन आनी झाडां विशीं भाव भयणीनो आमी खेरीत ही आमची जबाबदारी दाखोवपाक आमकां बागेवन बार्तोलोमेव एके भाशेन एक देख जाता. कित्याक बार्तोलोमेव जाका जेजून विचून काडलेलो आपलो आपोस्तल जावपाक, तो एक शेतकामती कसो आनी जमनींतल्यान एके भाशेन ताचें उदार पसण. म्हणटच जमीन आमी राखूंक, सांबाळूंक आनी हे जमनी वेल्यान आमी जें उत्पन्न जाता तें आमच्या उदारपसणा पासत वापरूंक आमकां हो उलो. आनी देखूनच जे कायदे आसात ते आमी सारके करूंक गरज, ते सारके सांबाळूंक गरज आनी ते कायदे मोडिनासतना आमी हे पृथ्वेची, हे जमनीची काळजी घेवंक गरज. तर हीच कृपा भाव भयणीनो आमकां मागुया. आनी आमी अशें करता आसतना आमकां जायत्यो आडखडी येता, जायती फावटी आमकां आशा आमची वाडटा, ज्या कारणाक लागून हे कायदे बदलतात, कोणाचे तरी आशेक लागून. तर ही आशा आमची पयस करून सायबीन माय आमची राणी हें समजून घेवन तिणें जशें केलें, जेन्ना ही खबर तिका आयली तिणें ती खबर मानून घेतली. जरूय तिणें प्रश्न विचारले पूण त्या प्रश्नांक जबाब मेळ्ळ्या उपरांत तिणें म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजे सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. म्हणटच आमी जायते फावटी आमच्यो वेगवेगळ्यो मांडण्यो काडटा तेन्ना आनी आमकां कायदे जे आसात
आमकां देवाचे कायदे तशेंच मनशांचे कायदे जे आसात ते आमकां सारक्यो वस्तू दाखयतात तेन्ना आमी म्हणूंक हे आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, हो आसा हांव सर्वेस्पराचो चाकूर, जावं म्हजे सवें जावं आमचे सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. हीच कृपा आमकां मागुया. आनी आयज जे आमी आयकलां शुभ वर्तमानान खेरीत भाशेन ही वोट देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तर आमचीय सवें जायते फावटी आमकां आडकोडी येतात वो आमकां फावो तितलें मेळना अशें आमकां दिसता. देवाचेर विस्वास दवर, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. गायन घेऊया C6 पेज नंबर 30. C6. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकारे मोहिमे आमच्या आनी आख्खे पवित्र विचार सर्वेस्पर मारून घेऊ. सर्गीच्या बापा, तुज्या पुतान खुर्सार तुका आपलें समर्पण करतना आमकां आपल्या आवयच्या गोपान घाली. तेंच समर्पण आतां आमी तुका भेटयतना जेजून आमकां दिल्ले माये वरवीं तुका मानता तसल्या आमच्या जिविताचें बलिदान करूंक आमी पावूं म्हूण विनम्र काळजान मागता. आमच्या सुम्यात जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारांचा आसनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नित्याक वार मरेक स्वर्गा संवसाराचे राणीक आमी आयज नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटा, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगडटा. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटा. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या आवयवान. ओ स्वर्गीय तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. ओ स्वर्गीय तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें.
हे म्हज्या उगडासाक करा. बाभारताचो गोट पोरगोटुया तुझ्या कुसारी पुनोशिवोन कोणा कोणवी तुवेराका सोडली सोम्या संसाराच्या सोडूनारा आमची सोडवो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदुतां, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. जमीन आनी झाडां आमची गिरेस्काय देवान दिल्ली, ती राखूंक सांबाळूंक आमकां सगल्यांक उलो हीच कृपा आमकां मागुया आनी बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सुर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षां, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळी पडोवंक नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशन अत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजपुतकी पोत्री आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें.
मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारां तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन Doshi Saya Naglia Otmia Jesus Shia Sukona Slove Sorit Lepium Doshi Saya Tuje Shia Jesus Dura Jesu, Tu eclos, am tovis was, Tu am tovis was, Tu Jesu Jesu, am Jesu Dura Jesu, Tu eclos, am tovis was, tu am tovis was. प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या बापा आंकवार मरेचें राणीपण समोरंबून ह्या दिनवासणीच्या जेवणान आमी वांटो घेतला ही आमची सर्गीची राणी आनी माय आमकां ह्या संवसारान जेजू रायाचो पाटलाव करूंक शिकोवं आनी मरणा उपरांत सासणाच्या जेवणान वांटो घेवन सोपुर्नायेन चुकेस जावंक आमकां व्हरूं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. फाल्यां त्रिदुमाचो तिसरो दीस आनी फाल्यां शुक्रार फाल्यां सांजे इगोर्जेची सफाई करपाक आमी मेळटले तुमकां सगल्यांक उलो सांजेर इगोर्जेची सफाई करपाक आनी फेस्ताची तयारी करपाक येवं तशेंच 24वेर फेस्ता दिसाक आमची आदली इगोर जी आसा सान बार्तोलोमेवाची थंयसर 12 वाजता लादीन जातली सगल्यांक तुमकां येवपाक आमंत्रण सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोबे आसूं. सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार. उत्सवीक वर्साक मागणे सर्वेस्परा देवा आमच्या मोगाळ बापा काळा काळी तूं मनशांक आपयताय आकारताय आनी पाटयताय बागून फ्रांसीस शावेराच्या आपोवण्या आनी मिसावां पासत आमी तुका दिनवासता तुज्या पुताच्या कुर्साचे नदर थिरावन ताचें मन बदलप जालें संवसारी मान सोडून
मिशनरी उर्बेन शुभ वर्तमानाचो तो दिरादीक परगोटणार जालो. ताच्या रेलिकेचे बाचीक दाखोवणी अशेंच 2025 उत्सवीक वर्सा आमी तयार जातना पवित्र कुसाच्या बळान आमचो एकचार पिराय तुज्या उतराच्या उसवाडान आनी परिशदीक मनान तुवें दिल्ले मिसांव सहभागिलीपणान फुडें व्हरूंक आमची पावलां उसवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन संवसाराक बरवसो दितली शुभ वर्तमानाची उर्बेवन परगोटणारा आमकां कोर. आमेन. गायन घेऊया T37 पेज नंबर 219. T37. Warmarik amci sangati gamuya Rani sorga vidi kalsatan munduya Noman 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 Maria Noman 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 Maria Noman 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 Maria Noman 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 Maria Sobi